कशें ओल्ड पुलीस स्टेशन कितें जाल्लें इश्यू? आयज एक शॉकिंग गजाल जाली। आयज आमी पंचायतीची चिमला पंचायतीची फोर्टनायट मिटींग आशिल्ली आनी जशें की तुमकां खबर आसा चिमलाचो एक पंच मेंबर आसा वॉर्ड नंबर 2 शंकर नायक, तो भायलो मायग्रंट तो एक इल्लीगल कन्स्ट्रक्शन आमच्या वॉर्डान करता, जी वॉर्ड नंबर 10 आसा थंयसर इल्लीगल कन्स्ट्रक्शन करता। सो ताका ऑलरेडी डेमोलिशन नोटीस अंडर सेक्शन 66(4) फायनल डेमोलिशन ऑर्डर नोटीस काडलेली आसा, तरी पूण 2 महिने जाले ते एक्सरसायजूच करना, सेक्रेटरी आपले ती डेमोलिशन नोटीस एक्झिक्यूट करना। म्हणून आयज मिटींग जावन आमी विचारपाक गेले की ताचो स्टेटस कितें, की एक बाबीन म्हाका फोनार सांगले की ते पेंडींग दवरला म्हणून। कित्याक पेंडींग दवरता आमी सेक्रेटरी विचारपाक गेले, तेन्ना तो पंच मेंबर येयलो आनी तेणी दारार उबो रावलो आनी आमची वाट आडयली पयलीं। म्हणटा आमी दोगांय विथ परमिशन सेक्रेटरीच्या कॅबिनान गेल्ले, आमची वाट आडयली पयलीं आनी मागीर क्रॉस आनी मागीर आमच्या डिस्कशनान इंटरफियर जावपाक लागलो। सो मागीर इंटरफियर जाताना तेणी म्हटलें सेक्रेटरी तूं एका हांगासरलो धांवणो एका एंटरटेन करनाका म्हणून। सो मागीर ताका हांवें सांगलें तूं म्हाका कित्याक विचारता म्हणून अशें ताका विचारलें। सो वयता मागीर तेणी सगळे पंच मेंबर येयले, ताका हाडयले, मागीर सगळे बाकीचे स्टाफ तांकां हाडयले, तेणी म्हाका बुरश्यो गाळयो सोडल्यो, तुका जितो मारलो आनी लायफ टू थ्रेट अशी धमकी दिली आनी भायर वचून आपल्या गाडयेंतले कितें सामान आसले डेंजरस कितें वेपन्स आसले ते काडले आनी भायर मारले आनी अशी धमकी दिवपाक लागली, तुका मारतलो बाबा असो इतलो व्हडलो हंगामा तेणी क्रिएट केलो। ताकाच लागून आमी आयज ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशनान दनपारां हांवें कंप्लेंट केल्ली। आतां आमकां PI मेळोंक ना, 4:30 तेणी मेळटा सांगलेलें, बट तेणी आतां तो बिजी आहा म्हणजे सोंग परत आपयलो। आमी ताका सांगलां की आमी सोंग अवेलेबल ना, फाल्यां ताका मेळटलें आमी। अशी तो दादागिरी, हेज्या पयलीं तेजी दादागिरी चलताली थंयसर आनी आतांय तेजी चलता आनी हे सगळे फुटेज CCTV कॅमेरान रिकॉर्ड जाल्ले आसा। हे आनी मेन म्हणटा हे सगळे सेक्रेटरीच्या कॅबिनान जाल्ले आसा आनी इन प्रेझन्स ऑफ ऑल द पंचायत मेंबर जाल्ले आसा। आनी फोर्टनायट मिटींग अशें की आमी फोर्टनायट मिटींगेक बसोन गेल्ले, आमी फोर्टनायट मिटींग जावन गेल्ले। सो ताकाच लागून हे आनी जी नोटीस जी काडलेली, जी नोटीस डेमोलिशन नोटीस काडली ती तेज्या नांवान काय नाशिल्ली, त्या भलत्याच्याच नांवान आशिल्ली। तो कित्याक येयल्लो थंयसर, तो इंटरफियर कित्याक जालो, तो आमकां निमताकूच रावलो, तो मारूंक सोदतालो। कित्याक एवरी टायम जो जेन्ना आमी इन्स्पेक्शन जाता ना कितें तेजे वॉर्डन जाता तेजी दादागिरी अशी चालू जाता। सो अशी आनी तेणी म्हाका सांगलें की तुका जितो मारलो, आईच्या बापाच्या नांवान तेणी गायो सोलो। सो ताका सांगूंक सोदता जर म्हाका जर मरपाचें आसलें ना आमकां जर मरपाक जालें जाल्यार आईच्या पोटानूच बेगीनूच मरतलो आसलो। आमी हिंगा येयल्या रेवल्युशन करपाक आनी तुमचे असले गुंडागिरी आयकपाक आमी येवंक ना। सो तुजेर कितें आहा तें डेमोलिशन आहा तें आमी कशें करून घेतले। मात आमी हेजेर मागता की सरपंचानूय आनी सेक्रेटरी आसा एज अ पब्लीक ऑथॉरिटी तेणी आपली सेपरेट कंप्लेन हेजेर करपाक जाय, कित्याक ते फूल तो वर्किंग एनवायरमेंट तेणी डिस्टर्ब केल्लो आसा आनी तुज्या कॅबिनान अशें जाता आनी तूं तें एंटरटेन करता आनी तुका आमकां रिस्पॉन्सूय दिना। काल सरपंचाक हेच मॅटराची सेपरेट म्हणलो, तो कितें म्हणपाक लागलो की आमी एकठांय रावया, तूं ट्रायबल आमी हो चिमला ट्रायबल गेलो, आमी ट्रायबल म्हणून सगळे एकठांय रावले। जाल्यार आयज ट्रायबल जर आमी जर हांव ST मागीर आयज इतलो व्हडलो इतली व्हडली दादागिरी जाली, इतले व्हडले थ्रेट आहा म्हाज्या लायफाक, तर आयज तूं तेज्या वांगडा कित्याक येयला, तूं आमच्या वांगडा येवपाक जाय आसलो। तुका इतलेशे 2 वॉर्डांनी जे ट्रायबल लोकांनी निवडून हाडलेले हे पळोवपाक न्हू, तेच तूं मायग्रंटांक घाटयांक पोसपाचें जी पंच मेंबर ती चिमला पंचायत घेवन बसला पळय, तूं ती घाटयांक घेवन भोंवता पळय ती बंद कर आनी आमच्या लोकांक सपोर्ट कर। हे जे इन्सिडंट जाला पळय हे एक्चुअली जावपाक जायनासलें, कित्याक हे भायल्यान येयल्यात, थंय चिमला रावलात, जागो एन्क्रोच केला आनी आयज ते हांगा थंय पंच मेंबर जाल्यात आनी आयज ते पंचायतीन वचोन दादागिरी करता। आयज जर एकटो भुरगो आपल्या गांवांक लागून झगडटा, इल्लीगल कितें चल्ला तेजेर डेमोलिशन कायद्यान डेमोलिशन ऑर्डर हाडटा, जाल्यार ती कायद्याची डेमोलिशन ऑर्डर पासून तांकां लागना आनी तो डायरेक्ट वयता ऑफिसान आनी मारपाच्यो धमक्यो दितात, जितो मारपाच्यो धमक्यो दितात। आयज हे गोंयान येयलात आनी ही दादागिरी चल्ला पळय ही सगळ्या गोंयकारांनी पळोवपाक जाय आनी स्पेशली चिमलाचे जे गोंयकार आसा तेंच्यांनी पळोवपाक जाय की हो मायग्रंट आयज आमी तांकां आयज बाबा पुता करून आयज तेंची जी आपुरबाय केला आनी तेंचो जो मोग केला पळय ते आयज कसो फोग आमचो काडपाक तयार जाता तेन्ना ऑफिसान गव्हर्नमेंट पंचायतीन घुसोन सेक्रेटरीच्या ऑफिसान घुसोन ते आयज मारपाच्यो धमक्यो दिता, म्हणजे हेंची दादागिरी खंय पावला, लॉ एंड ऑर्डर खंय पावला। आतां हांकां कोणाचो सपोर्ट आसा, MLAचो सपोर्ट आसा, चीफ मिनिस्टराचो सपोर्ट आसा, होम मिनिस्टराचो सपोर्ट आसा काय पुलिसांचो सपोर्ट आसा काय कोणाचो सपोर्ट आसा, कोणाच्या सपोर्टाचेर ही दादागिरी करता, हेचेर एक्शन ही जावपाकूच जाय। आमच्या सायडींच्यान जाता तितले आमी कंप्लेंट्स घालतले, आमी कायद्यान वयतले, पूण आमी इतलेंच सांगता तांकां हे जर हांकां दिसता हे भायल्यान येयल्यात मायग्रंट येयल्यात ते चिमला सेटल जाल्या म्हणून हांकां जर दिसतात की आख्खें गोंय हेंचें आनी चिमला हेंचें म्हणून, जाल्यार हांकां सांगपाक सोदता आमी तुमकां भिवंक येना। हे जर भियारले जाल्यार कंप्लेंटी पडचे नासले आनी डेमोलिशन ऑर्डर येवपाचे नासले आनी आमी हेंय सांगपाक सोदता लोकांक की जेन्ना अजयन हे डेमोलिशन ऑर्डर घालपाक डेमोलिशनाचेर कंप्लेंट घालपाक चालू केले ते कितलेशेच मायग्रंट तेज्या कडेन पांया कडेन येवन भीक मागताले की आमी तुका तुजें कितें आहा तें सांग, तुजें कितें तुका कितलें जाय तें सांग। तेज्या फ्रेंडा कडल्यान तेज्या फॅमिली कडल्यान आनी कोणा कडल्यान येवन दारार येवन रडटाले
त्याच्या आवय कडेन हेच्या आई कडेन सुद्दां वचून थंयसर हाडटाले. हे गजाली सगळे जाल्ले आसा, पूण आमी खंयसरूच फाटीं सरोंक ना. आमकां हे मायग्रंटांचे जे इलिगल एक्टिविटीज आसा, जशें तेंच्यांनी अजयन बीन हेच्या पयलीं चिंबलाच्या गाड्यांचेर कंप्लेनी घातलेले आसा, थंयसर तांकां डेमोली हे येयल्ले आसा, काडा म्हणून ऑर्डर येयल्ल्या, पूण तें एक्झिक्यूट जायना. आतां हें एक्झिक्यूट जायना हेचो मिनींग की पंचायत खंय ना खंय तरी ह्या मायग्रंटांक सपोर्ट करता. हो बीजेपीचो सरकार हा, ही गुंडागिरी ही दादागिरी हा ती सपोर्ट करता. आनी म्हणून हे थंयसर चिंबला वचोन ते वयल्या झोपडपट्ट्यान वचोन मेल्ले असतात, थंय वचोन मतांची भीक मागतात. आयज तेंच्यांनी अजयाक धमकी दिला, फाल्यां हांगा तेंची पंच मेंबर आसा, ही आमच्या भाबिया वांगडा ती पंच मेंबर. फाल्यां जर ते पंच मेंबर जेन्ना फोर्टनायट मिटिंगेक उलयतली, फाल्यां हो पंच मेंबर जो कोण आयज दादागिरी केला तो पंच मेंबर, मायग्रंट पंच मेंबर, फाल्यां तो येवन दादागिरी करतलो, फाल्यां तिका थ्रेट करतलो, नाल्यार तिचेर हात घालतलो, नाल्यार आनी कितें करतलो. हेका जिम्मेदार कोण, रिस्पॉन्सिबल कोण? तुम्ही गोंयांत येवन हांगा वोटर जाल्यात, पंचायत तुम्ही आज पंचायत मेंबर जाल्यात, थोड्या पंचायतीन तुम्ही सरपंच जाल्यात म्हणून तुम्ही गोंय विकते घेतले काय दिसता तुमकां? आणि हे लोकांक कळपाक जाय की ही जी बीजेपी आसा ही कशी ह्या मायग्रंटांक सपोर्ट करता, ह्या घाटल्यांक सपोर्ट करता, तांकां वोटर करता, पंच करता, सरपंच करता, झेडपी करता, MLA करपाक तांकां पावले, आणि गोंयकारांक ही दादागिरी सहन करची पडटा. सो हे खंय ना खंय तरी बंद जावपाक जाय. आयज आमकां PI आतां 4:30 आपयल्ले, आमी सगळे येयल्ले. PI आतां सध्या ना, तेणी संग आपयला, पूण आमचे ऑलरेडी प्री शेड्यूल्ड मिटिंग्स आसा. आमी सांगला की आमकां फाल्यां खंयच्या टायमार आहा तो आमकां फाल्यां टायम दी, त्या टायमार आमी येतले म्हणून. आतां ऑलरेडी भितर तो पंच मेंबर, सरपंच आनी सेक्रेटरी येयल्ले आसा, तेंचे स्टेटमेंट रिकॉर्ड जाता. आमची स्टेटमेंट, अजयाचे स्टेटमेंट आनी आमची जी पंच मेंबर आसा चिंबलाची, तेचे दोगांचे स्टेटमेंट गेल्ले आसा. पूण हेतून आमकां जस्टीस म्हणटा तो जाय. हेंकां जर दिसात हे व्हडले बॉडी करून आनी वकलां घालून आनी केस वाडोवन हे दादा समजता जिवाक जाल्यार हेंच्यांनी ती दादागिरी आपल्या झोपडपट्टेन दवरपाची, सकयल गांवांत हाडपाची न्हू. हांगा आमी गोंय राखपाक येयला, हांगा तुमची दादागिरी सहन करपाक येवंक ना. हे गोंय तुमच्या बापायचो फात न्हू. तुम्ही येतले आनी सरपंचा कॅबिनान तुम्ही सेक्रेटरीच्या दादागिरी करतले. तुमकां निवडून हाडल्या थंयसरूच चुकले. कित्याक तुम्ही सगळे मायग्रंट एकठांय जाल्यात, तुम्ही कॉलनायझेशन केलें थंयसर, आनी तुम्ही वोट बँक केल्यात आनी तुम्ही निवडून येतात. आनी हांकां सपोर्ट हे सगळी बीजेपी सरकार जावं काँग्रेस सरकार जावं आपाचोय थंयसर कॅन्डिडेट मेल्लो आसता ते झोपडपट्टेन, हे सगळे जितले पॉलिटिकल पार्टीज आसा ते सगळे त्या झोपडपट्टेन मेल्ले आसता. आनी हे झोपडपट्ट्याची दादागिरी आहा ती सगळ्या गोंयकारांक एक टायम फोंडान घालतले, सगळ्या गोंयकारांनी लक्षांत दवरपाक जाय. आनी एक म्हटल्यार जी डेमोलेशन ऑर्डर आसली अंडर सेक्शन 66(4) कायदो कितें म्हणटा, 66(7) एक सेक्शन आसा, 30 दिसां भितर तेंच्यांनी फेब्रुवारी नोटीस काडलेली, ती मार्चा पर्यंत त्यांनी स्टे ऑर्डर हाडपाक जाली DOPसून. मात तेणी स्टे ऑर्डर कांयच हाडूंक ना. तरी पूण पंचायत कितें म्हणटा की ना ती कोर्टान आसा की तेजी प्रॉपर्टीची जागा आसा म्हणून आतां ही जी बॉडी मिटिंगेन सेक्रेटरी 42 पावर दिल्लो डेमोलिश करपाक, ती पंचायत बॉडी आतां कितें म्हणटा की ती नोटीस हेल्ड इन ऑबियन्स धरया, आमी म्हणजे फाटी काडया ती. तो असो खंय प्रोविजनूच ना. हे कायदे काल बूक घेवन व्हडलो मॅन्युअल येयल्लो गोवा पंचायत राज एक्ट, आनी ताका सरपंचाक आनी सेक्रेटरी सांगलेले, सेक्रेटरी तरी पूण आपलीच मनमानी करता. तांकां कायदो शिकयचो पडटा पयलीं. ऑलरेडी तुका 47 आनी बॉडीन पावर दिला, ते परत तूं बॉडीचे कित्याक आयकता. आनी ज्या वाड्यान जे घडटा जी पंच मेंबर तिका काय उलोवंकूच दिना. प्रपोजल भलतोच जाला, तेणी नोटीस हेल्ड इन अबियन्स दिला. जशें की तुमकां खबर आहा की ओल्ड बस स्ट्रक्चर हांगा लागीत आहा, ती दुसरी पार्टी आहा ती स्टेक गेली, एडिशनल डायरेक्टर पंचायतीन गेल्ली, थंयसर मागीर ती हियरिंग जाता आनी स्टे मेळटा तांकां. मागीर अशें कांयच जाल्लें ना ह्या बाबतींत. म्हणजे ही अजून डेमोलेशन ऑर्डर इफेक्टीव आसा आनी सेक्रेटरीन एक्झिक्युटीव करपाक जाय. हांव पयलींच सांगता सेक्रेटरीक, हांव तुका येता ते शुक्रारा ह्या मॅटराचेर विजिलन्सान व्हरपाचो आसा. तूं कितलो न्यू सेक्रेटरी जावं, 1 म्हयनो तुका जाल्लो आसा, मात तुवेंनी फॉलोअप करपाक जाय आसली. तुका हांव विजिलन्सान व्हरपाचो आहा. तुजेर हेजेर कंप्लेंट डेप्युटी डायरेक्टर पंचायत सेक्रेटरी आनी मागीर आमचो जो सेक्रेटरी आसता तो सेक्रेटरी, पंचायत मिनिस्टर सगळ्यांक पावतलो. तुका हांव पर्सनल लेवलाचेर हेजेर विजिलन्सान व्हरतलो आनी तूं कित्याक एक्झिक्यूट करना तें हांव तुका करून घेतलो तुजे कडसून. तुम्ही आता म्हणले ते कोर्टान, खंयच्या कोर्टान आहा ते आमकां काय दिना. म्हाका सादें एक लेटर दिला की पळय, एक सादें एक लेटर दिला की हे मॅटर हो गोपाल पंचनी म्हणून कोण तो खबरच ना, वो आतां रिप्लाय करता. पयलीं म्हणटा आमकां हे पंच मेंबर म्हणून, मग पंच मेंबरान सांगलें शंकर नायक म्हणून तो आसलो, तेणी सांगलें आमकां की आपूण आपल्याचें इलिगल कन्स्ट्रक्शन न्हू. आतां हो तिसरोच मनीस येता गोपाल पंचनी म्हणून, आमकां खबरच ना कोण तो म्हणटा की मॅटर इज सब जुडिस, कोर्टान आहा प्रॉपर्टीचे मॅटर आनी तुमी रिवर्स करपाचें. आनी तशेंच सरपंचान सायन म्हणून आमकां सांगलें की तुजी ती डेमोलेशन ऑर्डर ती आमी हेल्ड इन अबियन्स धरता आनी रिवर्स करता म्हणून. हो कसलो कायदो. आनी सेक्शन 66 कित्याक केल्लें आसा, कोर्टाचे आमकां केस नंबर दिवंक ना, कोर्टाचे पेपर दिवंक ना. आनी असं जर कोर्टान आसले, जर सब जुडीस आसले, तेंच्यानी इतले घर कित्याक बांदले, कित्याक नेवें घर कन्स्ट्रक्शन. आमी प्रॉपर्टीचेर केस करूंक ना, आमी जाग्याचेर केस करूंक ना. आनी जितली म्हाका नॉलेज आहे, हांव त्याच वाड्यान रावता, ती जाग्याची केस बी तितून कांयच ना. तितले आमी कन्स्ट्रक्शनाचेर केल्लो. आनी 66 सेक्शन डायरेक्ट म्हणटा की 66(4) डेमोलिश जावपाक जाय. आनी 66 तुका कायदो पावरूय दितालो की तुका अपील करपाक, 30 दिसांनी अपील, ते तेंच्या अपीलूय करूंक ना. सो आतां सेक्रेटरीन एक्झिक्यूट करूंक जाय. सो हो सेक्रेटरी सगळी
आयज जर सेक्रेटरीन ही आमच्या आयकलेल्या आनी डेमोलेशन स्क्वॉडाक धाडलेले तर ही परिस्थिती येवपाची नासली, म्हाका थ्रेट येवची नासलो, आमच्या भुरग्यांकूय इतली आमकां हांगा येवपाचें पडपाक नासलें. आणि हे सांगपाक सोदता ह्या माध्यमांच्यान, जर तेंच्यांनी तेंकां जर दिसात की आरजी वायलन्स करिना म्हणून वीक आसा म्हणून, आरजी भियाना म्हणून ना भियाता म्हणून हेंकां, जाल्यार तेंकां सांगपाक सोदता की आमच्या भुरग्यांक कोणाकूच हात लावपाचो तुमी थंयसर जर ह्या घाटयांनी जर प्रयत्न केलो जाल्यार तेजे परिणाम बरे जावचे ना, हे तुमकां डायरेक्ट सांगता आमी. कित्याक आमी हांगा आमच्या गोंयान रावलात, आमच्या गोंयान आसात, तुमी घाटी हांगा गोंयान आमच्या दिल्यात आनी तुमी हांगा आमच्या कडेन दादागिरी करता, ही आमी सहन करपाचें ना. ही वॉर्निंग दिता. फाल्यां सीएमान भितर इंटरव्यून जावपाक जाय, हे मॅटर आमी सीएमा कडेन घेवन वयतले. जर तेका घाटयांचो मोग आसा तो घाटया वांगडा रावतलो, थंयचो जो एमएलए आसा रुडॉफ तेका घाटयांचो मोग आसात, पूण तेच्याय कडेन आमी दितले कंप्लेंट लेटर. आमकां गोंयकारांक दाखोवपाक जाय की हे जे पॉलिटिकल पार्टीज आसा हे कशे घाटया वांगडा रावतात आनी गोंयकारांक मारपाच्यो धमक्यांनी हे गोंयकारांक हे पंच मेंबर आसा, हे घाटी पंच मेंबर आहा तेंकां यूज करता गोंयकारांच्या अगेन्स्ट आनी हे इलिगल एक्टिविटीज प्रमोट करता आनी प्रोटेक्ट करता. इतली आमी वॉर्निंग दिता.